आसा ऑक्युपायर आनी ऑक्युपायर भितर डॉक्टर चंद्र बोरकर म्हणून ऑक्युपायर आसा तितून ताका आमी ऑलरेडी नोटीस सर्व केली डिलेबरेट कंडिशनान आसा आनी लास्ट इयर तुमकां खबर आसा की हांगा इन्सिडंट जालो पयले जो स्लॅब आसा तो आमचो रस्त्यार पडलो आमी तेन्ना ते उपरांत आमी हो प्रोसिजर चालू केल्लो आनी आयज हे डिमॉलिशनान एक घर आमी आयज डिमॉलिश करपाक काडलेलें आसा म्हणजे आमी हे प्रोसिजर थ्रू कलेक्टरांसून सगळ्यांक नोटिसी धाडून PWD मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कलेक्टर मामलेदार म्युनिसिपालिटी थ्रू आमचे इंजिनियर ते सगळ्यांक कॉर्डिनेट करून हे सगळें आयज डिमॉलिशन हांगासर चालू आसा हे वॉर्ड नंबर 10 हे डिमॉलिशन चालू आसा आनी तशेंच आमचे कडेन आनीकूय बिल्डिंगो अशें आसा अरावंड 9 आमी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा तेजेय बी आमी कलेक्टराक लेटर केल्लें आसा की अशें कंडिशनान आसा तांकां नोटिसी बी सो जाल्ल्यो आसा तेजेरूय बी अशेंच एक्शन जातली रोड सायडीक ज्यो डेंजर बिल्डिंग आसा त्यो रोड सायडीक ज्यो डेंजर कंडिशनान आसा त्यो सगळ्यो डेमॉलिश जाल्ल्यो रोड सायडीक म्हणजे ज्यो आमचे कडेन आयडेंटिफायड 9 आसा पळय बिल्डींग प्लस हावजीस आसा त्यो आमी ऑलरेडी प्रोसिजर केल्या कलेक्टराक धाडलेले आसा आनी ह्याच तरेन मागीर तेजेर डिसिजन कितें तरी जाता ही आता घरां आसा ती प्रायवेट की म्युनिसिपालिटी ना ही प्रायवेट घरां प्रायवेट तेंचेर नोटिसी काडून तेंचो कांय रिप्लाय येना न्हू जाल्यार आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करचें पडटा की आमी ऑलरेडी नोटीस पेस्ट करता तेंच्या घरा की अशें हितून मेरेन तुमी डिलेबरेट कंडिशनान आसा तुमी ते डिमॉलिश करचें म्हणून तेन्ना एक्शन जायना तेन्ना मागीर आमकां कलेक्टराक परत रिप्लाय दिवचें पडटा की तेंचो रिप्लाय कांय येना ते प्रमाणे मागीर कलेक्टर डिसिजन घेता आनी आयचे जाल्लें आसा आनी हेजो एक्सपेन्स कोण बेर सद्या तर तो स्पॉट आसा तेका आमी म्युनिसिपल कावन्सिलाकूच बॅक करचो पडटा सो आता टोटल कितली अशी अबांडन्ड बिल्डिंगे आसा मॅडम नो आमचे कडेन आयडेंटिफायड आमचे कडेन सो आता ह्यो फाटोफाट जातलो डेमोली जशें आमचे कडेन तेंच्या कडल्यान प्रोसिजर करून जो आमचे कडेन येता पळय डिमॉलिश करा त्या प्रमाणे आमी तेजो डिमॉलिश करून घेतलो